बाप सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गार. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. Survispor तुमची सोव्यासू आणि तुमच्या आत्म्या सव्यासू जुवा पोरमोणी शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया. जेजून जुदेवाक मुळे सत्य सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मोरचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मोरचो ना. आमचो बाप अब्राहम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाड केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करता तो म्हजो बाप. तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो, पूण हांव तुमकां वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. जेन्ना जुदेवानी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय, जेजून तांकां परतीपाड केलो. हांव तुमकां सच सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखडले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा मिलानो, आज आमचे दियोसेसीन तेलां पवित्र करपाचें मीस. नवशिसांचेर तेलाचेर आनी पिडेस्तांच्या तेलाचेर आशिर्वाद घालतात आयज, आनी क्रिस्माचें तेल संस्कारतात. 10 वरांचेर बिस्पा बरोबर जायते यात्नीक गोंयचे डायसिजन रिलिजियस जे वावर करतात एकठांय जातले. आतां क्रिजम मास ओ तेलां संस्कारचें मीस हाचो दीस ब्रेस्तार, मोंडी थर्सडे मॉर्निंग, आनी दुसरी मिसां आसनात. आनी जायते कडेन चडशे कडेन तो दीस बिजी देखून एक दीस विचून काडटात. रोमाक आसतना ते तसोच दवरतात. तो रोमाक सकाळचें वातिकानांत सेंट पिटर्स हातून मीस जाता. पाप साहेब मीस करता, आपलो स्वास सोडटलो त्या तेलाचेर. भाग मेळ्ळ्या म्हाका ते थंयसर रोमाक आसतना तातूंत वांटो घेवंक. पूण सगळ्यो चडश्यो दुसऱ्यो डायसिसी मोंडी थर्सडे आमी म्हणटा पवित्र ब्रेस्तार भिजी देखून आनी एक दीस विचून काडटात. कोण मंगळार करता, कोण बुधवार करता पवित्र सातोल्यांत. आमचे दियोसेसीन वर्साचे वर्सा हो ब्रेस्तार सुमान सांता पयलो दवरलेलो आसा. आनी ह्या ब्रेस्ताराक जायत्यो वस्तू आमी करता. पयलीं स्वती तेलां संस्कारता आमी. नवशिसांचें तेल, कॅटिक्युमेनेट ऑयल बावतीन घेता तेन्ना आमी बॅप्टिजम तेन्ना वापरता. ऑड्ड्याचेर लायतात ते गोठाय दवरून उरगोटूंक. मागीर पिडेस्तांचेर लायता आमी तकलेचेर, हातांचेर पिडेस्तांक पातकाचे बॉक्सोनी मेळपाक, ओतमीक गोठाय मेळपाक आनी तयार जावपाक देवाक मेळूंक. जायते पावटी, चडशे पावटी हें तेल लायले उपरांत मनशाची
फिजिकल हेल्थ आमी म्हणटा ती सुदारता बरी जाता. हे पासून आतां आदले भाशेन ना. बिरांत तीन हो संस्कार घेनात लोक. मोगान घेतात. देवाचें बोड, देवाचें बोगसोणें, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मेळचे पासत. आनी क्रिस्माचें तेल आमी पवित्र आत्म्याचो कोणा जी बोत्तेन येता बावतिजमाक लायता आमी कपोलाचेर. मागीर क्रिस्माक लायता बिशप पोत्तून. आनी पाद्री यादनीक जाता तेन्ना तांचे हात संस्कार जाता. ताका लागून नव्या पाद्रींचे आमी आतांचो उमो घेता. एक पाट संस्कारले म्हणजे ते सासणांक संस्कारले. पुतून पुतून संस्कारपाची गरज ना. एक पाट यादनीक, सदांच यादनीक. एक पाट क्रिस्म घेतलो, सदांच क्रिस्तांव जाला. क्रिस्म घेतलो पुतून रिपीट करूंक जायना. बावतिजम घेतलो पुतून रिपीट करूंक जायना. आनी क्रिस्माचे तेल तिनूय संस्कार घेतात तेन्ना ते वापरतात. वन्स वी आर बॅप्टायज क्रिश्चन्स, वी आर क्रिश्चन्स फॉर एवर. घडये कोण कोण क्रिस्तांवपण जियेना जायत. बोगसोणें मागून पुतून जेवपाची गरज आसा. पूण एक पावट बावतिजम घेतलो, क्रिस्म घेतलो, यादनीकपण घेतलें तें रिपीट करूंक जायना. यादनीक पासून ताका लेस आयज केलो समजुया. म्हणजे जिवीत बरें ना म्हूण ताचे काडल्यो पदव्यो सगल्यो. समजुया कोण गरजेक पावला. आतां समजुया यादनीक लग्न पासून जाला, गरजेक पावला, कोण नाय पाद्री, कुमसार करूंक जाय. इन दॅट रेअर सिच्युएशन त्या मनशान त्या दुसऱ्याचे कुमसार आयकूंक जाता. देव पदवी दिता. सो हे संस्कार आसात ते रिपीट करूंक जायनात. ह्या तेलांचेर आज आमी आशिर्वाद घालतले. बिशप आशिर्वाद घालतलो आनी मागीर ती तेलां आख्खें वर्सभर वापरतली. दुसरे सुवातेर उनूम प्रेस्बिटेरियम जेजूचें यादनीकपण आसा. दोन भासांचें यादनीकपण. कॉमन प्रिस्टूड जें आमकां सगल्यांक आसा बावतिजमान मेवलां. दुसरें मिनिस्ट्रियल प्रिस्टूड मुणयारपण जें फकत संस्कारनी घेतल्यात. यादनीकपणाची तांकां मेळ्ळां. आनी हाका लागून आमी म्हणटा बिस्पा बरोबर आयज एकठांय जावन आमी आमच्यो भासावण्यो नवसरतले. द प्रॉमिसीस दॅट वी मेड एट द डे ऑफ ऑर्डिनेशन ती वर्साचे वर्सा आमी नवसरता. जशी तुमी लग्नाचे सिल्वर जुबलीक, गोल्डन जुबलीक सिस्टर आसा त्यो आपल्यो भासावण्यो फर्स्ट इयर मागीर थोडी पावटी 4-4 वर्सांनी नवसरतात. आमी यादनीक वर्साच्या वर्सा क्रिजम मीस जाता ते दीस, पवित्र तेला संस्कारचे मीस जाता ते दीस आमची भासावणी आमी खालती रावतले, देवाचो वावर करतले म्हूण नव्यान आमची भासावणी करता. तर आज खेरीत भाशेन आमची दिवसीस पासून मागुया जी बाबा भयणां फुडल्यो आसा जल्मतली, क्रिज्म घेतली, पिरेसांची मागणी घेतली, साक्रामेंत घेवन ओत्मीक वाड जातली तांचे पासून मागुया. दुसरे सुवातेर आमच्या यादनिका पासत बिस्पा पासत ताका आदार दितले आदारी बिस्पा पासत सगळे जे यादनीक आमच्या आख्खी दिवसीसीन वावर करतात जावं डायसिजन रिलिजियस पाद्री उदी करून तांचे पासत आज आमी मागुया. भिठोनेक आमी गायन गावुया. C2 आमची पोडे वरदाना पान 28. C2 पेज 28. Archivo
म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सुरपुतविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीत शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. अशें ती आमचे मन बदलणेक आनी सगळ्या संवसाराचे सुरवणेक उपकार म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या सोडवण दितल्या कश्टां मदना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी सगळीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोळान ताणें संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सर्वेस्परा, सोर देवदूतां आनी सांता भोगतां संगाती आमी तुका वाखाणटा आनी संतोशाच्या उमाड्यांनी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिवन मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaso good. Sumia havi oro katra ani ekansi levietao vitlevauti tu poro deso tuje moror porgotao. देखून सर्वेस्परा, सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओतोरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतोलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीबोंत आंकवार मारी देवाचे माई संगाती, बागीबोंत जुजे तिचो पोती, बागीबोंत 2 दुतांनी सुर्फकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाच्यान ओंत्रेकतोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्तांत तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागे. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. जेजू प्रकाश वैकुटांत D18 पान 57, D18 पेज 57. Jesu prokas wojkutan, odor sogitu kana, korwaicie motora,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा चळवळीच्या देण्यान दादोशी जावन तुजी काकलूत आनी आमी नम्रतायेन मागता. अशें ह्या संस्कारा वरवीं ह्या जिवितांत तूं आमकां पोसताय, तशेंच सासणीक जिविताची आमकां बागेली कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मुगाळ बाबा बिडानो, आयचो सकाळचो आदेश आमी दोगूय आसचेनांत. आमकां मीस आसा ओल्ड गोवा बिस्पा बरोबर, आनी मागीर याज्ञिकपणाच्या एकवटाचें जेवण सांजच्या वेळार पातकुरा कितें आसा, आनी म्हाका लेट सांजे सुमार 6 प्रोग्राम आसा. पूण ताचे पयलीं कोणाक अपॉयंटमेंट दिल्लें आसा म्हणटच 4 to 5:30 पासून मेळूंक जाता कोणाक जाय जाल्यार. पूण आयच्या दिसा मातशें आमी बिजी आसा. फाल्यां सांजे सदांचे भाशेन 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट, मागीर मीस आनी एडोरेशन, हिलींग, पेकोवणी, प्रिचींग हें जातलें. तें जाल्या उपरांत मागीर म्युजिशियनां बरोबर आमची प्रॅक्टीस आसतली भायल्यान. सोनवारा दीस सांजे इंग्लीश भाशेन मीस ना, पूण सारकें 7:30 ऑपेरेटा सुरू जातलो. बिशप येतलो आमचो, पात्रियाक कार्डिनल आदारी बिस्प येतलो, डिरेक्टर ऑफ द पास्टर इन्स्टिट्यूट, दुसरे जायते याज्ञीक आसतले, माद्री आसतल्यो, बाबा भयणां आसतलीं. प्लस टायमार येवचें, लेट करची न्हय, कित्याक लेट आमच्यान रावंक जायना आनी वडिलांक बेश्टेच दवरूंक जायना. आपणाचो वेळ काडून ते हांगासर येतात म्हणटच आमी पयलीं टायमार आसूंक जाय. सारके 7:30 ऑपेरेट आमी सुरू करुया. आनी ही आमच्या भावार्थाची परगटणी सामिंगिलाच्या आसरेकाल जियेतल्या भावार्थ्यांची. घडी तुमी ऑपेरान डायरेक्टली जायतीं जाणां इनवॉल्व नात, पूण खूब जाणां इनवॉल्व आसात. आनी खूब जाण आपणाचो एके भशेन सपोर्ट खंयच्यानूय दिल्लो आसा. ते कितें शिवूंक जाय, स्टेज पळोवंक जाय, म्युजीक पळोवंक जाय, प्रॅक्टिसेक येवंक जाय, चाव करूंक जाय, जायत्या भासांनी हो एकवट दिश्टी पडलेलो आसा. आनी जें ह्या दिसांनी पळयलां तें आमी मातशें दाखयता. जेजूचेर फॉर्मण कशें पडटा तें लोकांच्या मनान घालूंक कशें सजमणी अदीक बरी मेळटा ह्या पासत समजुनी घेवंक. आनी भावार्थाची परगटणी देखून कोणेंच ऑपरेटा चुकोवचो न्हय. सगळीं कामां कुशीन दवरात. इवनींग ते कामाचो वेळ जातलो तुमचो, पूण सगळ्यांनी तुमी येवचें. मागीर आयतारा दीस 7:45 7:45 भायल्यान आमी ताडयांचेर आशिर्वाद घालतले. तो पवित्र सातोल्यान आमी भितर सोदता. ताडयांचो आयतार, जेजूच्या कश्टांचो आयतार. सांजे मागीर कुर्साची वाट जातली गांवांत. पयले 4 वरांचेर मीस आनी गांवांत कुर्साची वाट. उरलेलो प्रोग्राम आमी आयतारा दीस तुमकां सांगतलें, अदी करून सुमान सांताचो. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर्वेस्पोरा तुजे पोरजेचेर दयाळ दिश्ट घाल. अशें दिसपट्टे जिणेंत जें कितें तुका मानवना तें पयस करून तुज्या आज्ञाच्या संतोशान ती बरो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. निसर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. मीस संपले. देवाचे उपकार. भागीवंत मिंगेलीक मागणें. सामिंगेल महापुरव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटेवट एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक जळपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आय 28 सगळे तुझे ओकमान, पान 130 आनी 3. आय 28 पेज 133. सगळे तुझे ओकमान, मोगाचो देव बक्षिता.